गोंयभर एक भाशेचो धर्माचेर आनी धर्माचे जे इमारती आहात ताचेर एक हमलो जावंक लागला। कांय तरी भितकुरे धर्मांध ताकत्यो एक पंगड करून वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी गोंयांत प्लॅन करून कशें सगळें मांडून कशें एका फाटल्यान एक धार्मीक इमारत्यो मोडूंक लागल्यात आनी तांचो क्रिस्तांवाच्यो चड इमारत्यो मोडटात, तशेंच हिंदूय इमारत्योचेर हमलो जाता आनी ह्या हमल्यांत लोक जे संस्कायचे लोक धर्मप्रेमी पण धर्मांध न्ही, त्याच परी एकामेकाचो धर्म मानून एकामेकाच्या धर्माक रिस्पेक्ट दिवन तो धर्माचे तत्व पाळून लोक संस्कायन जिवंक सोदता। ह्या आमच्या गोंयच्या लोकांक आनी गोंयकारांक संस्कायन जिवपाचें न्ही, तेंच्या मदें दंगल जावचो आनी तांच्या मदें झगडीं जावची ही पेटोवपाक कांय लोक कांय धर्मांत ताकत्यो एकठांय जावन वावुरतात आनी ते आमी गेल्या कितलीशीं वर्सां पळयतात, पण चड करून गेलो एक म्हयनो वा 1.5 म्हयनो हाच्या मदें ज्यो पळय घडामोड्यो जाल्यात, जावं तें कुडचोरें, जावं तें सांगें, जावं तें सांवड्डें, जावं तें काणकोण, जावं तें मडगांव सालसेट पर्टिक्युलरली खंय तरी एक प्लॅन्ड कांय तरी भितकुरे म्हणटा हांव तांकां कवर्ट्स, आनी ते आयज लोकां मदें एक भाशेचो वेगळाचार आनी एक भाशेचो एक हेट म्हणटात निश्चुचारपण प्रगट करूंक सोदतात। कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीन CPIच्या वतीन आमी तांचेर खर निशेध मारतात आनी त्याच परी लोकांक आमी सांगूंक सोदता, आमच्या भावांक भयणांक गोंयकारांक, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आनी सिख कोणी आसूं ते आमी गोंयांत एक चारान रावया।